फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हा ब्लॉग आता इवनिंग टायम स्टार्ट करता. मॉर्निंगसान कांय शूट करूंक ना, मातशें बिजी आसलें. सो ताका लागून कांय शूट करूंक ना. आयज सॅटर्डे, सो हो तुमकां ब्लॉग नको केन्ना येतलो तो. सो आयज हांव सॅटर्डे हो ब्लॉग शूट करता. ओके, सो आतां टायम जाला 4:30 आनी आमी रेडी जाल्या आनी वयतात एक्झिबिशनाक. तुमकां खबर आसतली थोड्यांक, पेंजीम एक्झिबिशन येयला पळय तें कॉटन फॅब म्हणून. ओके, सो आमी थिंगा एक्झिबिशनाक वचपाची. फाल्यां लास्ट डे तेचो, दॅट इज 15th March इज द लास्ट डेट. ओके, आयज सेकेंड लास्ट डे 14th. ओके, सो हांव आनी तुजे बाबा बीन सगळे जाणां वयतात आमी. हांवें म्हणलें एक जस्ट वचून पळोवया, एक रावंड मारून येवया, कशें कितें आहा पळय तें एक्झिबिशन पळोवया म्हटलें. प्लॅन बी हो कांय नासलो एक्चुली वचपाचो. एक्चुली आमी म्हटलेलें काल की या म्हणून भयणीक बी, बट देन मागीर हांवें आनी कांय हें करूंकूच ना, म्हणजे प्लॅन आवट करूंकूच नासलो. सो आतां सडनली हो प्लॅन जालो की या म्हणून. सो ताका लागून आतां आमी वयतात. ओके, आतां इवनींग टायमूच वयता कित्याक वतूय आसचें ना थिंगा आनी तितलो क्रावडूय आसचो ना आतां ह्या टायमार. सो ताका लागून आमी आतां वयता. मागीर इवनींग टायम आमचो म्युजिकल शो आनी कितें तरी आसता दिसता न्हू. सो ताका लागून आतां आमी आतां ह्या टायमार वयतात, विजीट करतात, पळयता कितें कशें एक्झिबिशन आहा पळय तें. हांव केन्ना वचोंक ना, सो फर्स्ट टायम वयता एक फावट. सो या पळोवया कशें कितें आहा पळय तें एक्झिबिशन. ओके, आनी बाबाक मातसो राती येयल्लो फिवर, बट आतां ना ताका, ही इज नॉर्मल नाव. सो ताका लागून मातशें आमी हें करूंक नासलें वचपाक बी, बट सद्याक तरी आतां तो बरो आहा. सो ताका लागून आतां आमी वयतात. ओके, सो चलो हांव भायर सरता आतां. आनी हांवें टॉप घायला, मार्गासून हाडलेलें त्या दिसा पळय तितूंतलें हें टॉप घायला ब्लॅक कलर. ओके, सो आतां भायर सरता आनी तुमकां डायरेक्टली हांव एक्झिबिशनाक वचोंक मेळटा. ओके, चलो बाय. आयज हांवें घेयला हें म्हजें न्यू बॅग. ओके, तेजो फाटीं हाडलेलें हें बॅग हांव नको हें ब्लॉगार तुमकां दाखयला जाल्यार. सो आयज हांवें बॅग व्हरता. ओके, पळोवंक बरें दिसता सारकें जुटाचें तें. ओके, सो या चलो लेट्स गो.
सो हांव तुमकां न्हू फ्रेंड्स हे पळय आतां मेळटा स्टार्टींग ऑफ द ब्लॉग मेळ्ळें ताचे उपरांत हांवें कांय शूट करुना म्हटल्यार एक्झिबिशनाक गेल्ले पळय थिंगा शूट केला बट हांव कांय उलोवंक ना कांय ना कांयच ना बिकॉज थिंगासर गेल्ले थिंगा आसली गर्दी आयज सॅटर्डे सो लोक खूब भरपूर आनी थिंगासर आमी गेले तेन्ना म्युजीक आहलो चालू आनी नाटकूय चालू आहलें थिंगासर नाटक टायप कितें तरी चलतालें थिंगा आनी लोक खूब क्रावड खूब आहलो सो म्हाका उलोवपाक बी कांयच मेळोंक ना पॉसिबल जावंक ना हांव उलयल्लें जाल्यार बॅकग्रावंड म्युजिकाची कॉपीरायट्स येतली सो ताका लागून म्हटल्यार हांव कांय उलोवचें ना थोडे कडेन तुमी पयलें आसा वॉयस ओवर गायला म्हाका उलोवपाक मेळोंक ना म्हण आनी दुसरें म्हणल्यार हांव टायर्डूय जालें मागीर व्लॉग एंडींग बी कांय घेवंक ना ओके टायर्ड जालें भोंवोन थिंगासर आख्खे हे सायडीन ते सायडीन कोण एक्झिबिशन केली तांकां खबर आहा स्टॉल्स खंय घातलेले कितें पळय ती सो थिंगा भोंवता म्हणल्यार म्हजो जीव जालो जाम ओके सो आतां जस्ट पावले आमी घरा 9:30 जाली एक्झिबिशन पळयलें बी आनी मागीर बसलेन चायेक गेली च्या बी पेली आनी ताचे उपरांत घरा कडेन गेले भयणीक ड्रॉप करपाक आलतना ड्रॉप केला एक 10 मिनटां थिंगा रावले आनी भायर सरले सो 9:30 जाली घरा पावता म्हटल्यार ओके आनी थिंगासर आमी शॉपिंग म्हणटा पळय तें चड कांय करूंक ना कित्याक तिका सगळे चडशे कुर्ताज मागीर नायटी मागीर सलवार 3 पीस बी तहले जाल्ले सो म्हाका कांय लायकूय जावंक ना थिंगासर सो ताका लागून कांय हें करूंक ना कितें म्हणटा तें बाय करूंक ना सो थोडेशे आयटम्स बाय केल्या ते तुमचे नां शेअर करता आतां खावपाचेच घेयला आमी थोडेशे ओके कित्याक आतां एक्झिबिशनाक गेल्लीच आमी सो बेश्टेच ते हातान कांय येवपाक जायना न्हू सो ताका लागून म्हटलें आनी कितें तरी घेवया आमी ओके सो ताका लागून हांवें मागीर थोडेशे खावपाचे वस्तू घेयला थिंगासर ओके ते तुमचेशी नां शेअर करता आनी या ते पळोवया पयलें ते शेअर करता तुमचेशी ओके ओके सो तुमकां दाखयता एक्झिबिशनाक कितें हाडलां तें आमी सो फर्स्ट हांवें चिप्स ओके मातशें स्पायसी आसा सांगलें ताणें बट थिंगा ताणें ट्राय करपाक दिल्लें बरें आहलें सो हांवें ताका लागून एक पॅकेट घेयला बरें क्रंची आसा सामकें मागीर एक चीज बॉल्स घेयला ताजें एक पॅकेट घेयला आनी नेक्स्ट म्हणटा पळय तें ह्या आंतोनीन घेयला ते ड्राय चिलीज आनी तितून ते मसाला घालतात न्हू सो तसलें घेयला जस्ट 100 रुपीजाचें घेयला आमी ते मागीर हो थोडोसो हलवा घेयला रेड कलर आनी हे गोड हेजें आमचें माडाचें गोड मसाला जॅगरी ते माडाचे धाकटुशें काय बरें पे धाकटुशें ओके सो तें येयलें थोडें घेयला तें थंड बी जाता तेन्ना खावपाक बरें तें आनी हांवें एक हें घेयला वेफर्स म्हणटा न्हू हेका सो तें एक पॅकेट घेयला आनियन फ्लेवराचें ओके सो या आनी कांय घेवंक ना आमी थिंगासर इतलेंच घेयला खावपाच्योच वस्तू ह्यो थोड्योश्यो जस्ट गेल्ली म्हण आमी कितें तरी घेवया म्हण आमी तेंच घेयला ओके आनी बाबाक एक आंतोनीन बूक घेयल्लो म्हणजे हेचो लायन्स मागीर सर्कल एल्फाबेट्स नंबर्स आसता ताजे ट्रेस करून बरयतात न्हू पळय तो ओके सो तो एक घेयला बाबा आनी कांय ना इतलेंच घेयला बट हे अदरवायज शूज क्लोथ्स बी कांय घेवंक ना हांवें सो आहलो बारीकसो ब्लॉग आयचो एक्झिबिशनाचो ओके आनी फाल्यां लास्ट डे तेजो दॅट इज 15 मार्च लास्ट डे ओके मागीर काबार ते मे बी स्टॉल्स घोडीक तेंची आसतली आय डोंट नो बट हें काबार एक्झिबिशनाचे दॅट इज म्युजिकल शो आहलो बीन आनी कितें नाटक बी आसता तें सगळें फाल्यां लास्ट डे ओके आनी स्टॉल्स आय थिंक फाल्यां अनावन्स केल्ले थिंगासर म्हणजे स्टॉल्स आय थिंक आसतली थोडी स्टॉल्स फाल्यां वयतली अशी दिसता कित्याक थिंगासर बोर्ड मारलेले थोडी राजस्थानाचे आनी खंयचे आहले न्ही ती सो ताका लागून आतां वयता फटाफट बाबाक न्हाणयता आमी न्हांवन बी घेता फ्रेशन अप बी जाता आनी ब्लॉगूय हिंगासरच एंड करता ओके इफ तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी म्हज्या चॅनलाक अजून कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा टील देन तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान टेक केअर बाय गुड नायट